दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतिनाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां. सतत हांव तुमकां सांगतां, आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अती ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाणो म्हूण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राजांत व्हरतो म्हूण लेखतले. देखून हांव तुमकां सांगतां, शास्त्रां आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टीप्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचिनात. देवाचे उपादेश पाळिनातल्याक आनी पाळटल्याक सर्गींच्या राजांत कसलें स्थान मेळटलें म्हूण जेजू आयचे सुवार्तेंत आमकां कळीत करता. उपादेश पाळिनातलो निमाणो वा कनिश्ट आनी पाळटलो आनी हेरांक पाळूंक शिकयतलो व्हरतो म्हूण जेजू म्हणटा. आमी देवाचे उपादेश कित्याक पाळूंक जाय? देवाचे उपादेश आमचें जिवीत सुफळ जावचे खातीर आसात. ते आमी पाळन देवाक विधेय जावन जियेताव जाल्यार आमी ताचो मोग करतल्यांव. देखून देवाचो मोग करूंक बरी वाट उपादेश पाळचे. आमी उपादेश पाळचे मात्र न्हय, हेरांक ते पाळूंक शिकयचे. हेरांनी ते पाळच्यांत आमी मार्गदर्शक जायचे. हो आमचो कायदो. जेन्ना आमी ते पाळिनाव आनी हेरांक पाळूंक शिकयनाव, आमी देंवसाराच्या ताळणेक सांपडताव, वाट चुकताव आनी आमचें जिवीत पिड्ड्यार करताव. देवान आमचें जिवीत सुफळ करूंक दिल्ले उपादेश आमी पाळया आनी सर्गींच्या राजांत व्हरतो जागो आपणावया. जेजूची अधिकाराची शिकोवण आयकोन आनी ताणें करची असर्यां पळोवन चकीत जाल्लो लोक आनी जुदेव मुखेली हो कितें आमचो पवित्र पुस्तक रद्द करूंक आयला म्हूण चिंती लागले. तांकां जाप दिवन जेजू म्हणटा, हांव तें रद्द करूंक न्हय, संपूर्ण करूंक म्हूण आयलां. जेजूचें संवसारी येणें नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तका प्रमाणेंच चल्लें आनी मुखार जेजून करूंक आसचेंय पवित्र पुस्तका प्रमाणेंच जावचार आसलें. पूण लोक आनी फुडारी ते जाणा जाले नात. देव तेंपलांत, सिनागोगांनी आनी शिकपातळार पवित्र पुस्तक ताणें वाचलो आनी विवारिलो जाल्यारय ताची खरी जाणवाय ते नेना जाले. आमी हर एक फावटी पवित्र पुस्तक वाचतना देव आमचे कडेन उलयता. पूण आमी ताचो ताळो आयकोंक प्रयत्न करताव. पवित्र पुस्तक केवळ इतिहासाची गणितां न्हय, सदां वळची जिविताची जर. त्याच खातीर देवाचें उतर मनशाचे जिणेंत बदलावन हाडूंक शकता. देवाचें उतर सदांनीत भक्तीपणान वाचया, ताचो नियाळ करया आनी देवाचो ताळो आयकोन बरी जनवाय जोडून हेरांक ती वांटया.